मोगाच्यानो आमचो पाप साहेब फ्रांसीस पास्कांच्या सोमारा एप्रिल 20 आनी 1 तारीखेर सकाळीं 7:30 वातिकानाचो वेळ ह्या संवसाराक अंतरलो. सैमीक तरान पळोवचें जाल्यार ही एक दुखाची गजाल म्हणूंक जाता. पूण हांव ही दुखाची गजाल म्हणना, कित्याक म्हणल्यार कुडीचें मरण सगळ्यांक आसा, एक दीस मरूंकूच आसा. आनी पाप साहेब आपल्या मरणाक तयार आसलो, कित्याक तो पिडेस्त आसलो, भलायकी बरी नासली. पूण आपल्या भलायकेचेर आपलें लक्ष केंद्र करचे सुवातेर तो आपणें कितें करूंक आसा दुसऱ्यां खातीर ताचेर चड मन दितालो. देखून पळयात ताणें पवित्र ब्रेस्तारा आपोस्तलांचे पांय धुले, मागीर पास्कांच्या फेस्ता दिसा ताणें लोकांक वयर थावन बेसांव दिलें आनी मागीर ताका कारार तो व्हिलचॅरार बसला, लोकां मदें तो भोंवलो आनी सगळ्यांक तो बेसांव दितालो. पूण तेन्ना ताच्या तोंडार एकदम ताका अस्कतकाय भोगताली, पुरासाण जाताली हें दिसून येतालें. आतां पळय, हांव ही दुखाची गजाल न्हय म्हणटा इतल्याकच पापा फ्रांसीस जिवंतपणाचो मनीस, जिविताचेर भर दिवचो मनीस आनी जेजूच्या जिवंतपणाच्या दुसऱ्या दिसा तो आपलो प्राण देवाच्या हातांत ओपून दिता. ह्या भाग्यवंत पाप साहेबा पासत देवाक आमी आर्गां दिवया आनी आमचो सर्गेंचो मोगाळ बाप ताका आपले वेंगेन घेवं दी. ताची कितें पातकां आसा जाल्यार ताका भोगसून सासणाचो विशय आनी सर्गीचें सूख ताका फाव करून दीत म्हणून आमी मागया. पापा फ्रांसीस दक्षिण अमेरिकेंत अर्जेंटिना देशांत जल्मालो. ताची आवय पळय मूळ इटली देशाची, ताची आवय भास इटालियन. मागीर तो जेजवीत संस्थेंत भितर सरलो आनी जेजवीत संस्थेंत दुसरे अधिकार ताणें हातांत घेतल्यात. तांतलो मुखेल अधिकार म्हळ्यार तो प्रांतीक वडील प्रोविन्शियल जालो. त्या वेळार तो शिस्तेचो मनीस आनी कायद्यांक नेमांक चड म्हत्व दिवचो मनीस आसलो. पूण एक फावटी ताका आदारी बिस्प ऑक्झिलरी बिशप म्हूण नेमतच आनी मागीर बिस्प आर्च बिस्प जातच ताका जायत्या साद्या लोकां कडेन संबंद आयलो आनी तो बदल्लो. तो देवाचो मनीस आसलोच, तो मनशांचो मनीस जालो. अर्जेंटिना देशांत त्या साद्या लोकांचे कश्ट, तांची कथा, तांची व्यथा, तांचे रडणे, तांचे सूख दूख हें सकट ताणें समजून घेतलें. देखून तो आपल्या जिवितांत सादें जिवीत जियेलो. हें एक आमकां लिसांव. पळय, अधिकारार आसलो मनीस, पूण तो प्रवास करतलो ट्रेनींनी आनी बसांनी. मागीर तो कार्दिनाल म्हूण ताका नेमलो. ताणें वचून थंय वातिकानाच्या रावळेरांत थंय रावूंक जाता आसलें ना, खंय एका ल्हान रेस्टॉरंटांत भाड्याक रूम घेवन तो थंय रावतालो. आनी पाप साहेब म्हूण ताका विंचून काडतच पाप साहेब थंय वयर येता, वातिकानाच्या गॅलरीचेर येता, सान पेद्रोच्या बासिलिकेच्या गॅलरींत, आनी थंय ताणें बेसांव दिता. पूण पापा फ्रांसिसान पयलें कितें केलें, लोकां लागीं म्हणलें, तुमी म्हाका बेसांव दियात म्हूण ताणें मान बागायली आनी उपरांत ताणें लोकांक बेसांव दिलें. पळय, इतलो खालतो मनीस. आतां ताजे गूण जायते आसात ते सांगच्या पयलीं ताका खंय थावन ही झर मेळ्ळी. ताची झर जेजू. ताचें जिवीत जेजूचेर केंद्रीत आसलें आनी बायबलाचेर. ते जेजूचेर केंद्रीत जाल्ल्यान जेजूची शिकवण ताणें पुर्ती आपणायली आनी आपल्या जिवितांत ती शिकवण तो जियेलो. एक खालतीकाय ताचो एक विशेश गूण. दुसऱ्यां विशीं हुस्को, चड करून भुरग्यां विशीं, पिडेस्तां विशीं
निराश्रीत रेफ्युजीस तांचे विशीं वातिकनान सयत ताणें थोड्यांक थंय रावंक वेवस्था केल्ली आसा. आनी तो पळय तो खंय रावतालो, वयर ताणें ताचीच म्हणली ताका कुडां आसा थंय रावंक जाता आसलें ना, तो सकयल आयलो आनी थंय पाद्री सांगता तो थंय जियेतालो. व्हडपणान तो जियेलो ना, ताचें सादेपण आनी हेरां विशीं हुस्को. मागण्याचो मनीस तो सदांच तो म्हणटालो, लोक ताच्या कडेन आपणा विशीं मागा म्हणटाना तो म्हणटालो म्हजे पासत तुमी मागा म्हणटालो. पाप साहेब मागण्याचो मनीस आनी मागण्यांतल्यान ताका ही कृपा आनी बळ मेळटालें. पाप साहेब संवसारार कितें घडटा ताचेर आपली नदर दवरुनासलो. चड करून रशिया आनी युक्रेन झूज चलता, थंय कितलोसोच लोक मरता, निरापराधी लोकांक कस सोंसचे पडटात. तशेंच इज्रायल आनी गाझा थंय चलता. पाप साहेब परत्यान परत्यान म्हणटालो ही झुजां रावंक जाय, सगळ्यांनी एकामेकां शांतीन जिवंक जाय म्हूण तो शांतीचो दूत जालो. आनी हे सकट सांगतना तो रागान उलोवंक ना, ताचेच पद्दतीन तो उलयतालो. मागीर पाप साहेब हर एक आयतारा सुमार 12 वरांचेर ताची ती चवथी माळे आसता थंय थावन आमोरी आनी मागण्यांची विधी चलयता आनी लोकांक बेसावन दिता. पापा फ्रांसिसान कितें केलें, थंय थावन करचे परस तो सकयल आयलो. सान पेद्रूच्या आंगणान व्हडलें आंगण सुमार 1 लाखा परस चड लोकांक थंय जमो जावं येता. थंय तो आयलो आनी थंय ताणें मागण्याची विधी करूंक सुरू केली. लोकां मदें तो बडसालो. आनी सेक्युरिटीक पळया आकांत येतालो, कित्याक तो खंयचे वेळार रावता, कोणाकय हात दिता, कोणा ल्हान भुरग्यांक पोटलून धरता, तांकां उमेद दिता, तांकां बेसावन दिता. हें सकट लोकांक तो मेळटालो. हप्त्याक एक फावटी थंय हॉल आसा, 10,000 लोकांक बसूंक जाता आनी तांकां तो मेळटा. पूण थंय जागो पावनासल्यान ताका मागीर भायर येवचें पडटालें. पळया इतलो हो लोकमोगाळ आमचो हो पाप साहेब. ताच्या काळार ताणें 900 चड जाणांक सांत आनी सांतिणी म्हूण नेमलात आनी 1350 वयर जाणांक भाग्यवंतां ब्लेसड म्हणून ताणें घोशीत केल्लीं आसात. तातूंत सांतांच्या वळेरीन जाल्यार आमची कोलकाताची मदर तेरेसा, आमचोच कोंकणी मनीस मिशनरी श्रीलंकेंत आनी ह्या कॅनरांत वावर केल्लो मनीस फादर जुझे वाझ, हांकां ताणें सांताचे वळेरींत भितर हाडली. कितलेशे गांव तो गेलो, आमचे शेजार आसले श्रीलंका गेलो, म्यानमार गेलो, बांगलादेश गेलो. खंयच्याय कारणाक लागून आमच्या भारत देशाक तो पावलो ना. पूण संवसारभर तो गेल्लो आसा आनी गेल्ले कडेन ताणें मोगाचो, शांतीचो, एकवटाचो, समाधानाचो संदेश दिल्लो आसा. आतां जेजू थावन आनी बायबला थावन ताका ही झर मेळ्ळी अशें हांवें सांगलें. ती सोडून ताका हेर झरी आसल्यो आनी ती मुखेल झर म्हणल्यार सांत इनास लोयोलाची आध्यात्मिकता. कित्याक पापा फ्रांसीस एक जेद्वीत. पवित्र सभेच्या इतिहासांत हो पयलो जेद्वीत पाप साहेब आनी मुखल्या आनी 1000 वर्सां जेद्वीत पाप साहेब कोण जातलो अशें म्हाका दिसना. आसूं ती गजाल वेगळीच. सांत इनास लोयोलाचे आध्यात्मिकतेंत तो वाडलो. त्या आध्यात्मिकतेची थोडी तत्वां आसात पळया, ती पापा फ्रांसिसान आपणायली. पयलें तत्व आद मायोरेम देई ग्लोरियम, हें लातीन वाक्य. सर्व देवाचे व्हडे महिमे खातीर हें जेजुतांनी करूंक जाय. कितें करता, आपणाक नांव जोडूंक न्हय, मान जोडूंक न्हय, देवाक महिमा मेळूंक जाय. हर एक आमचो वावर जेजुतांचो देवाच्या मानाक जावंक जाय. देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक जाय.
हें तत्व पापा फ्रांसीस पुरतो जियेलो. दुसरें तत्व तांतूम क्वांतूम, म्हळ्यार तुका कितलें जाय तितलेंच तुवें वापरूंक जाय. देखून ताची सादी जिणी हाचेर आदारून आसली. सगळे म्हाका सुविधा फेसिलिटी मेळटा म्हण ताणें आपणायल्यो ना. ताका व्हडलें मोलाचें कार दिल्लें तें सयत ताणें विकलें आनी ते पयशे हाका वापरले दुबळ्यां खातीर. सादें जिवीत तो जियेलो आनी देखून ताणें ताचें नांव जॉर्ज, भावतेतुमाचें नांव जॉर्ज बेर्गोलियो. पूण पाप साहेब जाता ताणें एक नांव घेवचें पडटा. ताका विचारल्या वेळार ताणें फ्रांसीस म्हणलें, फ्रांसीस असिसी. कित्याक फ्रांसीस असिसी ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मल्लो. ती ग्रेस्तकाय सांडून जेजूचो पाटलाव केल्लो आनी पापा फ्रांसिसान तें नांव घेतलें. पापा फ्रांसीस दुबळिकायेन जियेलो आनी आसा त्या वस्तूंचो बरो उपयोग केलो. देखून पळयात ताणें वातिकान बँकांत आनी वातिकानांत भ्रश्टाचार चलतालो हें आमी मानून घेवंक जाय. ताणें तो पुरतो काडलो म्हणून हांव वचना, पूण ताणें बरोच तो उणें केलो. थंय कितल्याश्या वर्सां नासल्या अधिकारींक ताणें कुशीन काडलें, दुसऱ्यांक जागो दिलो, स्त्रियांक ताणें व्हडलो मान दिलो. पळया आतां आपोस्तलांचे पांय स्त्रियांक धुतात न्ही, कोणें सुरवात केल्ली? पापा फ्रांसिसान. ताणें फकत क्रिस्तांव स्त्रियांचे मात पांय धुवनात. थंय बंदखणींत वचून जुदेवांचेय ताणें पांय धुल्ले आसात, हेर धर्माच्या स्त्रियांचे ताणें पांय धुल्ले आसात, मुस्लीम धर्माच्या स्त्रियांचे पांय धुल्ले आसात. अशें पापा फ्रांसिसान दुबळिकायेन जल्मोवन एक बरी देख दिली. तिसरें तत्व ताणें आपणायलें, ओरारे एत लाबोरे, मागणें आनी वावर सांगाता वचूंक जाय. शेतांत कसताना जोत आसता मू, 2 बैल वा 2 रेडे आसतात. ते सांगात गेल्यार मात्र शेत कसूंक जाता न्ही. ताणें मागणें आनी वावर दोनी सांगाता घेवनूच तो फुडें गेलो. आमच्याय जिवितांत हें तत्व आमकां चड गरजेचें. आनी चवथें तत्व, हर एके संगतींत हर एके कडेन तुवें देवाक पळोवंक जाय, देवाचो अणभव जावंक जाय. म्हणून ताका देवाचो अणभव वेता थंय जातालो. ल्हान भुरग्यां थंय जातालो, पिडेस्तां थंय जातालो, व्हडां थंय जातालो, नेण्ट्यां थंय जातालो, राजकीय मनशां कडेन सयत हर एकल्याक तो मोगान आपणायतालो, तांचे लागीं उलयतालो. अशीं ही सांत इनासाची आध्यात्मिकतेची तत्वां फ्रांसीस जियेलो आनी तांतल्यान ताका ही आनी एक झर मेळ्ळी आनी पापा फ्रांसीस खरोच एक सांतीपणाचो पाप साहेब जालो. आतां आज तो आमच्या मदें ना, पूण ताणें केल्लो वावर, ताणें दिल्ली देख आमच्या दोळ्या मुखार आसा न्ही, ती देख आमी आपणावया. बेश्टें ताच्या आत्म्या खातीर मागलें आनी मागीर थंय हांगा थोडे श्रद्धांजली म्हूण कार्यावळी केल्यो पावतात. ना, खरी श्रद्धांजली पापा फ्रांसिसाक दिवची आमी खंयची ती? ज्या तत्वां खातीर तो जियेलो, जेजूक ताणें आपल्या जिवितांत पयलो जागो दिलो, तेंच आमी करचें पडटलें. आमी पापा फ्रांसिसा बरी भाग्यवंत मनशां जावंक आसा आनी हें तो आमचे तावन आशेता. आतां पळय ताची मरणाची रीत आतां शेनवारा जातली. सान पेद्रूच्या आंगणांत सगळें मरणाची विधी जातच ताचे कुशे प्रमाणे ताची कूड पळया सादें एकेच पेटयेंत दवरली आसा. हरशीं पापसाहेबाची कूड 3 पेटांनी दवरतात. एक पयली लांकडाची पेट, मागीर दुसरी झिंक पेट आनी सील जाता आनी ताचे उपरांत आनी एक ओक रुखाडाचे पेटयेन घालून मागीर सान पेद्रूचे बासिलिकेंत सकयल थंय धन्यपाना ग्रोट्टो आसात. सान पेद्रूचो फोंड आसा आनी चडावत पापसाहेबांचे फोंड थंय आसात. थंय तातूंत ते दवरून माती घालिनात, ताचेर फातर धांपून सील करतात आनी ताचें नांव घालतात. पूण
पापा फ्रांसिसान पयलेंच बरोवन दिल्लें, म्हजी कूड साद्या रितीन तुमी न्हेसोवंक जाय, ती एकेच पेटेन दवरूंक जाय लांकडाचे, आनी म्हजी कूड खंय निकेपूंक जाय, सांत मारिया मेजर बासिलिकान, ती रोमा शारांत सांत पेद्रोचे बासिलिकेंतल्यान सुमार 4 किलोमीटर पयस आसा. सोबीत वाठार, सोबीत. आदी पाप साहेब थंय रावताले आनी हो आतांचो पापा फ्रांसीस थंय केन्नाय मागणें करूंक वेतालो, कित्याक ताका सायबिणीचें एक वर्तें भक्तीपण आसलें. आतां थंय आपणाक माती दिवंक जाय म्हूण ताणें विनंती केला आनी ताचे कुशे प्रमाणें थंय ताची कूड निकेपिताले. जिवितांत तो सादो आनी मरणांतय तो सादो जावन उरतलो. तर असलो एक भाग्यवंत पाप साहेब आमकां देवान फावो केल्ल्याक आमी देवाक अर्गां दिवया. आतां मागीर बेगीनच ताच्या मरणा उपरांत कूड निकेपून जातच थोड्या दिसा उपरांत कार्दिनाल जमतले, सुमार 135 जण रोमान, आनी नव्या पाप साहेबाक विंचून काडटले. तर आमचें मागणें आसूंक जाय, आमचें मागणें हें आमी करूंक जाता. आमी मागूंक जाय हें आमच्या कार्दिनाला पासत पवित्र आत्म्यान तांकां उजवाड दिवंक, आनी जो वावर पापा फ्रांसिसान ही फाटलीं 12 वर्सां मुखार व्हेला, तो वावर आनी मुखार वचूंक जाय. आमची धर्मसभा आनीकय जेजूक लागीं येवंक जाय. लोकांची खरी बरी सेवा धर्मसभेन करूंक आसा, तर आमकां तसलो आमकां मुखार व्हरचो, आमकां एक नमुनो जावचो, आदर्श जावचो एक भाग्यवंत पाप साहेब देवान आमकां फावो करूंक आमच्या मागण्यांची गरज आसा. आनी तें मागणें ह्या दिसांनी पाप साहेब विंचून काडटा पर्यंत आमच्या घरांनी, आमच्या कुटुंबांनी आनी आमचें खासगी मागणें आसचें अशी म्हजे लागीं तुमची विनंती. पाप साहेबा विशयांत थोडीं उतरां हांव उलयलो, हो सुयोग म्हाका दिव्यवाणीन दिलो, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा, आनी हो संदेश आयकल्ल्या तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. मोग आसूं.